ताचे सोबें आमकां कांयच उणें ना, कित्याक ताचे सोबें सगलें आसा आनी तो आमकां त्या त्या प्रमाणांत दिता, घडोवन हाडटा. आनी हें सगळें आमचे पासत न्हय, आमी सदांच कुडीप आसत, ताचे कुडीप आसत, ताचे कुडींत आमी जियेता, आसांव आनी भोंवता. आमी बेश्टींच ना, आमी फकत जेजू सोबें आसांव. आनी जेजू आमचे सोबें सदांच आसा आनी तो सदांच विस्वासी. आमी पर्यंत आमचे पूर्ण कुडींत मनांत ओतम्यांत काळजांत जियेना. ह्या वेळार जेजू आमकां सगलें बरेंपण दाखोवन घडोवन हाडटलो. ताका आमी पूर्णपणे सायबीण मायेन जसो सहकार केलो तेच भाशेन आमी करया. हांव सर्वेस्पराचो चाकोर जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरां पोरमोणें. Sacramenta raulolia mogacha Gesù. Sacramenta raulolia mogacha Gesù. Ulpai amci kalza tuja mogan Bogu kami tuka sasnaja sasna. Ulpai amci kalza tuja mogan Bogu kami tuka sasnaja sasna. Muncha soiman ailolia devacha puta. Muncha soiman ailolia devacha puta. Bosoy amka tuja jeuna mezar zawcha kami kori devachi burgi. Bosoy amka tuja jeuna mezar zawcha kami kori devachi burgi. Pritumicer Deololia Sorgivcharadya. Pritumicer Deololia Sorgivcharadya. Ostot bukelole otme
गोठायेन तुझे ओस्तोत मुखेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांभाळ गोठायेन तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या रायान उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या रायान आमच्या बोडव्याक मेळ्ळा स्लोल्या काळाक ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्याक मेळ्ळा स्लोल्या काळाक ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा. जेजू, तुजे सरशी आमी आसाव, तुका पळयतां आनी तूं आमकां सदांच पळयताय. न्हयच आमकां पळयताय, पूण आमचे भितर तूं जियेताय. आनी आमकां तूं सारको वळखताय. भायली आमची चाल, आमची उतरां, आमच्यो करण्यो भितरल्यान घडोवन येतात. तांचो उगम स्थान भितरल्यान आसा. आनी हे परी आमी दुसऱ्यांचेर नदर मारीत जाल्यार भायल्यानूच न्हय, पूण आमी तांकां भितरल्यानूय आजीर जावंक जाय. पूण हें कशें जातलें जेन्ना आमी आमकांच हे परी तुजे वस्तुंगी भितरल्यान आजीर जावंक लागता, तेन्ना तुज्या स्वतांत पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आनी घोटायेन तूं आमकां सगळें आमचें भितरलें दाखयताय. मूळ हुंयसर आसा, तीं पाळां ही सोदतान ही चिंतना भावना करण्यो उपजयतात. आनी हे सगळें आत्म्याच्या पावंड्यार आदारलेलें आसा.
ओतम्याच्या पावंड्यार आमी तुका तर हाजीर जायत जाल्यार तूं आमकां सगळी कोठाय दिताय. आमची चिंतनां मागीर तुजी जावंक लागतात. तुवें आमकां सांगलाय न्हय, फळां कसलीं दिता एक झाड, ताचेर आमच्यान कसलें तें झाड म्हणून पारखूंक जाता. तेच भाशेन जेन्ना आमी आमचें ध्यान मन आमचें सगळेंच तुजेर थिरावन जियेता तेन्ना आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजे सारकें जावंक लागता. पूण जेन्ना आमी ओतम्याच्या पावंड्यार आपल्यापणान जियेता तेन्ना आमी सुकून वेता. तेन्ना आमकां ओदृश सगळी गोठाय दिता. आनी आमी फसोन कित्याक तो आमकां फुसलायता आनी हे परी आमचें जिवीत मागीर भितरल्यान अदीक आनी अदीक कठीण जावंक लागता. नाल्यार तुवें आमकां सांगलां म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू. सगळीं आमची भाव भयणां जीं ह्या वेळार ह्या पवित्र बोजवणेंत वांटो घेतात तितल्याय पासत आमी मागता जें आमकां सगळ्यांक म्हाकाच न्हय पूण एकामेकाक जीं कोण देवाचें बरेपण दाखयतात तितल्याय पासत आमी मागया. आनी जीं कोण आमकां वायटूय कोत्तात जेजून आमकां सांगलां तांचे पासत मागात. तर ह्या सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत आमी मागता आपलेपणान जियेतात म्हणटच दुसऱ्यांक आपल्याक मानता तितलींच तीं बरेपण दाखयतात, नाजाल्यार तीं दुसऱ्यांक वायट कोत्तात. आनी इतलें वायट की जशे भाशेन तुका काडून उडयलो तेच भाशेन एकामेकाक काडून उडयतात, जिवेशी पर्यंत मारतात आनी तांकां दिसता की ताणें बरें केलां म्हणून. तांकां समजो पर्यंत ना. सायबा असल्या सगळ्या पासत आमी तुका तुजे सरशी हाडटा आनी इतल्याय पासत मागता. आनी जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकांय बी आमी तुजे सरशी ह्या वेळार हाडून तांकां तुका समर्पिता. संसाराचो तूं रोसना, सगळ्या संसाराचो तूं सांबाळना. करता दोन्या तुका नमस्कार, गायता तुजी मोहिमा सुबेमासा.
Lord Jesus, we thank you for the gift of this new day. We thank you, Lord, for bringing us together, even though we may not be physically present. You have made it possible for us to be connected in the virtual world. In the readings today, we hear, Lord, that you call us to be a light in the lives of others. You call us to use our talents, all our gifts for the betterment of society. You invite us to be that difference in the lives of others. And at the same time, Lord, you tell us to be attentive to preconceptions, to be attentive to various prejudices that we may have. You also invite us, Lord, to be generous, because you say the more we give, the more we receive. And similarly, St. Paul invites us to approach with a positive heart, with a heart full of assurance of faith. He asks us never to waver in hope. And Lord, today as we gather before you, we too come with hearts full of assurance of faith. We come with feelings and sentiments of gratitude. At the same time, there may be other sentiments of fear, anger, joy, sorrow. We place all of them at your feet, O Lord. We continue to pray for the victims of the coronavirus pandemic. We pray for the doctors, the medical staff, those in charge of administering the vaccine. We pray, Lord, that all of them may keep in mind the common good, and all the decisions may be for the betterment of society. We continue to pray for all those who are seriously ill in the hospitals, suffering from various ailments. We especially keep in mind and pray for the healing and quick recovery of Francisco Pereira. We ask you, Lord, to bless them and give them good health of mind and body, and give them the strength to face these challenges. We also pray for those answering their exams, those preparing for job interviews. We ask you, Lord, to be their strength during these times, so that all their hard work may bear fruit. We also pray for peace in the world, among nations, among religions, in the neighborhood, in the family, and most importantly, in us. We ask you, Lord, to give us the grace that we may find peace in all that we do. And we also pray for ourselves, for all those who are gathered at this moment in the virtual world, participating in this adoration. We ask the Lord to bless each and every one of you, so that all your intentions, all your prayers may be heard, and that you may be given the grace to continue doing the good work. That as we go today, we may be true witnesses of Christ, that we may be generous, that we may have our hearts filled with faith, and most importantly, that we may use our talents and our gifts to make a difference and be a light in the lives of others.
जेजू तुका एकवटोन तुका जी सगळीं एकवटोन आसात तांचे बरोबर आमी सगळ्यां पासत मागता जी आमची आसात जी आमची न्हय जाणीन आमकां बरें केलेलें आसा वायट केलेलें आसा तितल्याय पासत आनी जाणीन आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा ह्या सगळ्यां पासत आमी तुजे सरशी हाडून तुका एकवटोन तांचे पासत हें मागणें तुवें शिकयलां तें म्हणटा कित्याक तांच्याय जिवितान तुजी सगळीं देणी तूं ओत आनी तांकां तूं तुज्या आशिर्वादान भर आमकां सगल्यांक आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पोटात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सोयमोर्ते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जोयती वोन पुताक ताच्या मुरगोटून कर्जान तोडा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संस्कार को खाते पोणा Hallelujah, sasna, sasna. Amen. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो हुंडोचो मागुया देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या गुटा पवित्र गुटा वरवीं भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. Mogala Jesu di makakali
म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारकें मोगाळा जेजू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारकें